नावेली बेले जंक्शनार सिग्नला बंद आशिल्ल्यान दिसपट्टे अपघात जायत आसात. कितलेशेच जाणांचो जीव लेगीत गेला. बुधवार आमदार उल्हास तुयेंकारान जंक्शनाची पळवणी केली. 8 दिसांनी सिग्नला जाग्यार घालतलो तेणें उतर दिलां. 8 दिसां भितर सिग्नलां सुरू केली ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले. थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. पळयात पुराय बातमी. सो 8 दिसां भितर जायना आणि तुम्ही रस्त्यार येतले सायनबोर्ड जंक्शनावयली सिग्नलां चालू नाशिल्ल्यान आनी दिका दाखोवपी तकटे नाशिल्ल्यान ह्या जंक्शनाचेर अपघात जातात हें आमदारांनी मान्य केलें. सिग्नलां सुरू जाय मेरेन येरादारी पुलीस दवरतले. ते भायर दिका दाखोवपी तकटे लायतले अशें तांणी सांगलें. मजगतीं पंचायतीनय आपल्या निधीचो उपयोग करून सिग्नलां दुरुस्त करची. 8 दिसां भितर सिग्नलां सुरू जाली ना जाल्यार लोक रस्तो आडायतले अशी शिटकावणी प्रतिमा कुतिनोन दिल्या. Now last 3 months these signals are not working. If you go to see ही सिग्नलां घालून 2 वर्सां जाली. पूण आमी सिग्नलां कित्याक घातिल्ली हांगा नावेली कित्याक लोकांचे एक्सिडेंट जावपा नाका सेफ्टी खातीर. पूण आयज वायट दिसता की सरकारा कडेन बाब आमचो PI हांगा आसा गौतम सालुंके. When I had gone to the PWD office, they told me directly, yes, Gautam Salunke म्हणटा तो PI ट्रॅफिकाचो आसा ताणें कंप्लेंट दिल्या 1, 2, 3, 4 म्हणून खंय अजून ते जायना. देन आय क्वेश्चन देम वाय इट्स नॉट हॅपनिंग. म्हाका रिजन दिलो टेक्निशियन्स ना म्हणून. टेक्निशियन्स ना 98 करोडाचो एक सिग्नल तो 98 लॅक्स. सो 98 लॅक्स हांगा 98 लॅक्स थंय कोट्यांनी पयशे ते कोण आशिल्ले थंय घातले नाल फोडले जयकार केलो आनी आपले कमिशन घेवन गेले. आता उल्हास बाबाक हांवें सांगलां म्हाका एक डेडलायन दी म्हणून. उल्हास बाबान सांगलां 6-7 दिसां भितर करता म्हणून. पूण आमकां वायट कित्याक दिसता हांगा इट इज नावेली आमची नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीची नांव कित्याक जावपाक कित्याक हांगा लोक पळय वता तो फक्त नावेलीचोच न्ही. वेली कुंकोळी सारजोरा काणकोण सगळे. सो कोणूय मेल्यार खंय गेल्यार न जाता नावेली एक्सिडेंट मेलो. सो तुवेकाराक सांगलां आतां MLA तूं आमदार आसा तुज्या पक्षा आतां समज 66 लॅक्स एक दिसाक ते एडवोकेटाक दिवपाक शकतात. टायगर रिझर्व नोटिफाय जावचे न्ही म्हणून वायल्ड लायफ सारचे न्ही म्हणून उत्सव करपाक पयशे आसा BJP कडेन. पूण हें करपाक कित्याक पयशे ना. हांगा लोकांचो जीव वता. आय एम नॉट कम इज हियर एज अ पॉलिटिशियन. आय एम कम एज अ नावेलकार बिकॉज इट्स कन्सर्निंग मी. एवरी टायम पीपल आर मिटींग विथ एन एक्सिडेंट एंड डायंग. आनी पंचायतीची सांगपाक सोदता समज हें काम 7 दिसां भितर जायना. MLAन आतां उतर दिलां 7 दिसां भितर करता म्हणून. हें जायना जाल्यार हांव पंचायती कडेन मागता तुमचे कडेन फंड्स ना तुम्ही फंड्स घालून करा नाल्यार otherwise because I can see only the drama. आणि कितें सांगता पंचायतीचें नाल्यार न्ही सर हांव एक सांगता हे निलेश काब्राल जो PWD मिनिस्टर आसा PWD मिनिस्टरान मातशें लक्ष घालपाक जाय. तोय ह्या सायडीन वता कुडचोरे सावड्डे तागेली वायट. तुमी एसीन भोंवतात तुमकां कांय कळना तुमची फॅमिली मेंबर बरी सेफ्टी आसता. ताका सुद्दां आमकां आदार आहा आनी केन्ना आपल्या दुखो येता नो डावट. सो हांवें हिंगा डेडलायन दिल्ली पळय की जर हें जायना तुका जायत लोक कितें जज मोडला हांवें मोडलो हांव काल येयल्लें मोडपाक पयलीं पयल्याक सांगिल्लें इन्फॉर्म केलें बाबा तूं कितें करता जाल्यार म्हाका सांग नाजाल्यार हांव मोडाय म्हण आयज कळ्ळें तुका. सो मागीर तें म्हणून जाल्यार तूं मोड नाका आमी आपयता इंजिनियर सगळ्या पुलीस बी आपयता आनी तिका सोल्युशन करुया म्हणून. आतां तेणें रेस्टोरंट दिलां PWD इंजिनियरान बी आनी आतां हे उलयलां तेणें सांगलें 8 दिसां मत करता म्हणून सगळें. पयलीं सद्या हांवें तांकां सांगलें रोड पयलीं बंद करूं. रोड बंद म्हणजे सायन बोर्ड लाय म्हणून वर्क इन प्रोग्रेस मुखार वचना त्यो भाणाचो ना तेजे मुखार वचना. तो लोक कितें करता सगळें टर्न मारता थिंगा 3 जाण मेले आनी हे सिरियस आसा चवथी. हांव म्हाका हे मुखार एक्सिडेंट जावपा नाकाय. सो हिंगा कितें सगळें आनी त्या म्हणल्यार लोक हे लोक येता म्हाका 2 मिटर लोक पाडायचे चोरी करपाक कितें करतले हें म्हाका सांग. बरें सिच्युएशन आसपा जाय बरें कितें कोण लॉक आसपा जाय. फर्स्ट समज कॅमेरा आसूं जाय हिंगा सिग्नल लायटीचेर. तेन्ना कोडवलें कोण चोरून गेलो कोण ओवर स्पीड गेलो कोण कितें गेलो त्या कॅमेराचो लोक भितर फोन घेतो जाल्यार सगळे कडेन कॅमेरा आहाय तर लोक स्लो जाता थिंगा. पण आतां थिंगा कॅमेरा जर आहलोले लोक स्लो जावपाचो कॅमेरा आमगे हे येतो म्हणून. सो 8 दिसां भितर जायना 8 दिसां भितर जायना जाल्यार आनी पान आनी उदकाचें उरपा न्हय. आणि तुम्ही रस्त्यार येतले डेफिनेटली सायनबोर्ड सिग्नल आणि ते सिग्नलाचे म्हणजे ते इन्व्हर्टर बी आसले ते कितें चोरून गेला. सो आमी ते गेल्ल्या 15 दिसां पयलीं आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियराक सांगलेलें आनी तेणी ते त्या प्रमाणे ह्या फुडल्या 6 दिसां भितर तेणी सिग्नल रिपेर करून दिता म्हटलां. आनी हांगासर कितें जाता सिग्नल नासल्या कारणान खूब एक्सिडेंट जाता लोकांचे खूब जीव गेले हांगासर. त्या प्रमाणे हांवें आमच्या PI ट्राफीक ताकाय सांगलां तोपर्यंत हांगासर तुमी ट्राफीक पोलीस दवरचे म्हणून. आनी तशेंच जे स्पीड ब्रेकर्स आसा रंबल्स आसा ते मातशे एक्सटेंड करपा जाय तेंय तांकां डायरेक्शन दिलां. आनी ते बरोबर सायन बोर्ड
तेही सायनबोर्ड लावपाची सांगला आता फुडल्या 8 दिसां भितर सगळी वस्तू त्यांच्यानी करून दिवपाक हांवें तांकां ऑर्डर दिलेली आहे आणि एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आमच्या तेणी सांगला कामतीन की आपण हे सगळें करून घेता म्हणून सो ते जाता तितले बेगीन करपाक हांव फॉलोअप करतो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खनगांवकार आणि निखिल जल्मी.